नमस्कार. सध्या आम्ही हा करासवाडा TV हांगासर काल तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली काल एक अशी घटना हांगासर घडलेली आसा की जी मेन उदकाची जी पायपलायन आसा ही 40 वर्सां पयलींची जी पायपलायन आसा ती खंय तरी प्रेशर ताचो चड जाल्ल्या कारणान ही पायपलायन जी आसा ती फुटली गेली. जेन्ना ही पायपलायन फुटली गेली तेन्ना पुराय जे बार्देशान जे उदक सप्लाय जातालें तें उदक बंद जाल्लें आसा. ह्या कारणाक लागून जी एरिया जी आसा ती इफेक्टेड जाली ती म्हणजे म्हापसा, अंजुना, करसवाडा, शिवोले, बादेम, सड्या ही पुराय एरिया जी आसा सध्या इफेक्टेड जाली आसा. आणि ह्या पुराय एरियेन जे आसा ते उदक आता कमी प्रमाणात सप्लाय जाता. काल त्यांच्यानी ही पुराय जी लायन आसा ती हांगासर बंद केली आसा ह्या कामा खातीर. जेन्ना हो इन्सिडंट जालो तेन्ना जो रस्तो आसा तो रस्तो पूर्णपणे जमनीन गेलो आसा, व्हडलो व्हडो पडलो आसा आणि हांगासर कामाच्या टायमार बरेचशे अडचणी तांकां येयलेल्यो आसा. कित्याक जी मेन सोसायटी जी उदकाची पायपलायन आसा ती बरीच डीप असल्या कारणान तांकां खोदाई करपाक हाचो खूब त्रास जाल्लो आसा. त्याच कारणाक लागून जेन्ना हांगासर जेई पावले आणि हांगा त्यांच्यानी कामाक सुरवात केली आसा तेन्ना अशी माहिती मेळिल्ली आसा की हे काम कमीत कमी 3 ते 4 दीस चलतले आणि 4 दीस हे पुरा एंटायर जो एरिया जे आसा हांगा उदक खूब कमी प्रमाणात पावतले. त्याच वेळी हांगासर आनी एक असो इन्सिडंट राती जालो आसा जेन्ना हे काम चालू आसलें हांगासर तेन्ना सांजेच्या वेळार एक अशी घटना घडली की एक ट्रक हांगासरल्यान पास जातालो आणि त्या ट्रकाक ओवरटेक करपा खातीर एक रिक्षा चालक वयतालो आणि त्या रिक्षा चालकान जेन्ना हांगासर जेई आसले तेन्ना जेई आमचो तनय कांदोळकर व तसो जो लेबर आहा त्या लेबराच्या खंय तरी गाडी मारली गेली आणि जो तनय कांदोळकर हा जेई तो इंजर्ड जाल्लो आसा. तकलेक मार लागलो आसा, आंगाकूय तसो इंजरी जाल्ली आसा आणि ताका खंय तरी हॉस्पिटलान एडमीट केल्ले आसा आणि त्याच्या तकलेक स्टिचीस पडलेले आसा. ही अशी माहिती आमकां सद्या मेरेन मेळिल्ली आसा. तेन्ना घटनास्थळी पुलीस पावले आमचे आणि पुलिसांनी दोन्ही गाडयो आसा ट्रक व तसोच रिक्षा जी आसा ही त्यांच्यानी जप्त केली आसा आणि हाचेर रितसर कारवाई सध्या मेरेन चालू आसा. जेन्ना हांगासर जे पायपलायन जी 600ची जी फुटली गेली तेन्ना तुमचें जेन्ना काम चालू आसलें पळय ते सांजचो कितें इन्सिडंट जालो राती? एक्सिडेंट झाला म्हणटकूच ते रिक्षावाल्यान ओव्हरटेक केलो. तेणे हाडून तो आमचे ज्युनियर इंजिनियर जे आसा तो कांदोळकाराक तनय कांदोळकाराक तेजेर तो बॅलिकेट घेवन तो मातीर उबो आसलो. तेणी हाडलो आणि ते मातीच्यान घातले तेजेर मारली. आमच्या कामाक मातशें हे जालें, खूब वायट दिसलें. कितें इंजर्ड जाला? टिचींग जाला आनी मातशें हे स्कॅनिंग बिनिंग केला. तशें मोठें कांय ना, अशें कितें बरें आसा देवा कृपा. सगळे जाण आमी काल ते 6-7 जण मरपाचे काल. पण हो इन्सिडंट जावपाचें नेमकें कारण कितें? बॅरिकेड्स घालूंक नासले? बॅरिकेड घातलेले सर. तेणी कितें ओव्हरटेक केली ट्रकाक. बॅरिकेड्स घालून सुद्धा ओव्हरटेक केली? बॅरिकेड म्हणून सिंगल घातलेले न्ही. तेणी कितें केलें थंय ओपन दिसले ताका थंय ओव्हरटेक केलें तेणी. ते ट्रकवालो स्लो आसलो न्हू बरें. ट्रकवाल्याचे काय गुन्हे होना. हे रिक्षावाल्यान येयलो ब्रेक फेल जाली म्हणालो रिक्षावालो आणि हाडली ती गाडी ठोकली तनयाचेर. ओके. मागीर काल पंचनामा करून पोलीस स्टेशनाक गाडी व्हयली तेजी आणि त्या ट्रकाक बी व्हरली.